जे 4 कोड सरकारान हाडिल्ले आसा ते लेबर कामगारां खातीर ब्लॅक डे आसा। जे 29 कामगार कायदे आशिल्ले ते सरकारान आता 4 कोड केल्यात। ट्रेड युनियनांक कामगारांच्या हक्का खातीर स्ट्रायक करपाचो हक्क आशिल्लो तो ह्या कोडा प्रमाण सरकारान काढून घेतला। केंद्र सरकारान लागू केल्ले हे 4 कोड कामगारांच्या हिता खातीर गोंयांत लागू करचे न्हय म्हण ऑलेन्सियो सिमोयसाची सरकारा कडेन मागणी। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। जे 4 कोड जे सरकारान हाडलेले आसा हे म्हाका दिसता सगळे वर्करांक, लेबरांक और एम्प्लॉयींगांक एक ब्लॅक डे आसा। कित्याक जे 29 लेबर लॉज आशिल्ले, जे 29 लेबर लॉज ते डायल्यूट करून या सरकारान 4 लेबर लॉ हाडलेले आसा। आणि त्या 4 लेबर लॉवान आमी पळयलेले आसा की ट्रेड युनियनाक जो पावर आशिल्लो नेगोशिएट करपाक, स्ट्रायक करपाक इन द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर, ते आयज हक लेबराचो आयज ह्या कोडान काडपाक सोदता सरकारान सांगलेले आसा। आणि जे वेज पास केलेले आसा, कोड 2019 या कोडा भितर जे मिनिमम वेजीस दे एवरी स्टेट पळय एज पर द कंडिशन, लिव्हिंग कंडिशन पळय मिनिमम वेजीस पळय दिताले, आयज गोंयान अनस्किल्ड वर्करांक अराउंड 416 वेजीस मेवता। ते आयज सरकार युनिफॉर्म वेज कोड करपाक सोदता। नागालँडान मिनिमम वेजीस आसा 200 रुपया, अराउंड 219 रुपीज, आणि सरकार आयज हे युनिफॉर्म वेज कोड हाडपाक सोदता। म्हणल्यार फाल्यां सरकार 200 रुपया हाडटलो मिनिमम वेजीस, आणि जे आमचे वर्करांक, जे आमच्या एम्प्लॉईजांक, जे खंयचे आसूं, जे इंडस्ट्रीन काम करताले, या शॉपान काम करता, या मॉलान काम करता, या ऑफिसान काम करता, आयचे पगार पळय मेळटलो हो पगार आयज देवपाचो चान्सीस आसा। आणि तशेंच करून जे सरकारान जे विमन सेफ्टी म्हणून म्हणटा, आयज ह्या कोडान विमन सेफ्टीचे जे प्रोविजन आशिल्ले लेबर कोड ते आयज काडलेले आसा। तशें करून जे चाइल्ड लेबर जे वॉज एन इलिगल एक्ट, क्रिमिनल एक्ट, तो आयज चाइल्ड लेबर ह्या कोडान आयज काडलेलो। म्हणल्यार खंयचे कंपनी कॅन यूज चाइल्ड लेबर एज वर्कफोर्स। आणि जे मिनिमम वेजीस पळय आशिल्ले, इफ एनी कंपनी और एंटरप्रेन्युअर पेज लेस देन मिनिमम वेजीस, इट वॉज अ क्रिमिनल एक्ट। आयज हो क्रिमिनल एक्ट जावचो ना, हो मियर फायन जातले। म्हणल्यार आयज खंयचे एस्टॅब्लिशमेंट वर्करांक हाडटले आणि मिनिमम वेजीच्या नावाचेर कमी वेजीस दितले आणि वर्करांक एब्यूज करतले। आणि तशेंच करून जे सेफ्टी आशिल्ले, ऑक्युपेशनल सेफ्टी, तितूंतले 12 कायदे आशिल्ले वर्कराची हेल्थाक लागून, वर्क प्लेस कंडिशनाक लागून वाडोवपाक, हे आयज सगळे सेफ्टी आयज काडलेले आसा। आणि तशेंच वेजीस जे आशिल्ले, जे सोशल सेक्युरिटी म्हणून वेजीस आशिल्ले, जे मटर्निटी लीव आशिल्ले, नाल्यार अलाउन्सीस आशिल्ले, ट्रान्सपोर्ट अलाउन्सीस, हाऊस अलाउन्सीस, हे सगळे काडपाचे सरकारान केलेले आसा। सो आमी मागता गोंयच्या सरकाराक हे 4 कोड्स पळय तुमी हाडलेले आसा ते पाडचे न्हू, आणि आसा ते पयलींचेच सिस्टम हे गोंयान चलोवचे। कित्याक ह्या कोडा भितर सांगलेले आसा की सरकाराक, स्टेट सरकाराक कायदो नासतलो की हे एक्ट एमेंड करपाक। इट विल बी द पॉवर ऑफ द एक्झिक्युटिव्ह, म्हळ्यार ऑफिसर डिसायड करतले की आमच्या वर्करांक कितें बरें वायट तें। सो ह्या गोंयच्या सरकाराक, प्रमोद सावंताक आमी सांगता, ह्या बिलाचेर आमी निशेध मारता। कित्याक हो बिल कोविड टायमाचेर पास जालो आणि हे वर्कराचे हिता भायर आसा, हे वर्करांक सोंपयतले। आयज आमी पळयलेले आसा की बांगलादेशी लोक चड हिंगा जाल्लो आसा। हे कित्याक जाल्लो आसा? कित्याक तुमी मिनिमम वेजीस दिवपाक सोदना, तुमी कॉन्ट्रॅक्च्युअल वर्कर्स सपोर्ट दिता, वाडोवपाक दिता, हायर एंड फायर जातले। फाल्यां हे वर्कर फायर जातले, दे विल नॉट हॅव रायट इवन टू गो टू द कोर्ट। से सरकार म्हाका दिसता ईज ऑफ डुईंग बिझनेस हे सगळे वर्कफोर्स ऑफ इंडिया काबार करपाक सोदता। आणि हेका लागून आमचे गोंयच्या सरकाराक, प्रमोद सावंताक मागता की हो जे 4 कोड सेंट्रल गव्हर्नमेंटान पास केल्लो तो गोंयान लागू करचो न्हू म्हणून सरकाराक, इन द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉईज, इन द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स ऑफ गोवा, अँड इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट हे करचे न्हू म्हणून सरकाराक मागता।